filling of the one MTS post boiler operator in the Goa Medical College on contract basis for the 1 year. We have given the approval. Then a sponsorship for the WTT, Shama Prasad Mukherjee Stadium, and the World Table Tennis sponsorship diupa खातीर. Next is then Vidya Sahaya scheme to encourage the community in private and public sector participation to empower the schools in the state of Goa. Next is then works taken up in the G20 summit. It is an expenditure sanction diupa खातीर. Next is an amendment to the Goa succession for the special notaries and the inventory proceedings with one amendment. It is an afterwards there is an ex post facto approval for the work taken under the PWD department. ताज्या उपरांत transfer of the government land 25,000 square meter for the Ndrf. Okay. ताज्या उपरांत proposal of the transfer of the government land for the 200 to 100 square meters for the 4G mobile tower in the South Goa in 4 villages. ताज्या उपरांत it is a proposal of to amend the regulation 9 of the regulation 12 of the Goa Public Service Commission, member of the Staff Regulation Act. ताज्या उपरांत amendment to the Compensate appointment scheme. Compensate appointment scheme ito income limit पयली 3 लाख रुपये आशिल्ले ते 5 लाख रुपयाचेर व्हेला आणि ही स्कीम एप्रिल 2017 पासून जे ज्या कोणाक कॉम्पेन्सेट मेळपाचे आशिल्ले अपॉइंटमेंट तांकां ही स्कीम इम्प्लिमेंट जातले. त्या खातीर ज्यांचे एप्रिल 2017 पासून जे ड्यू आहा तांच्यांनी एप्लाय करपाक काय हरकत ना कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंटच्या अंतर्गत. प्रपोजल ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द महेश नाईक म्हणटा तो गेलो ऑलरेडी त्यांनी घेतले. इट इज एन ऑपरेशन मेंटेनन्स ऑफ द जेटी अलायड इन द टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर नियर टू द पेंजिम जेटी फेरी पॉइंट. कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट जे आहा पळय न्हू आतां 350चे लिस्ट आसा ॲट प्रेजेंट ऑल्सो. बट तांकां कितें जातालें जी तांकां इन्कम लिमीट तेंचो 3 लाखाच्या वयर वयतालो, कारण सगळे जाल्या उपरांत जी एमावंट मेळटाली पळय न्ही एन्युअल इन्कम 3 लाखाच्या वयर वयतालो. त्या खातीर तो आतां तांणी बऱ्याच जाणांक एप्लाय करूंक मेळनाशिल्लो. त्या खातीर तो आतां इन्कम लिमीट 5 लाखाचेर येला. आनी फक्त इतकेंच आसा की आमी 5 वर्सां फाटले जांकां आसता तांकां 1 एप्रिल 2017 पासून जे कोण ड्यू आसा अशा पद्दतीन तांकां एप्लाय करपाक स्कोप दिला. WTT वर्ल्ड टेबल टेनीस जे जाल्ले पळय न्ही तांकां स्पॉन्सरशीप दिवपाचें ठरलेलें तेजें कॅबिनेट डिसिजन. लँड ट्रान्सफर फॉर हेका ते नॅशनल डिजास्टर रिलीफ हेज्या खातीर.